गोंयान पर्यटकांनी फाट केल्या म्हूण फाटले कांय दीस सोशल मिडियाचेर गोंया भायले इन्फ्लुएन्सरांनी मोहीम सुरू केल्या. खरेंच गोंयान पर्यटकांनी फाट केल्या काय कितें तें पळोवपाक गोमंतक टीव्हीन आंकडेवारी सोदून काडली जाल्यार खऱ्यांनीच चिंता करपासारकी माहिती उक्ताडार आयल्या. गोंयान फॉरेन पर्यटकांनी खऱ्यांनीच फाट केल्या. पळयात 2019 वर्स ते 2024 सप्टेंबरा मेरेनची ही आंकडेवारी. वर्स 2019 देशी पर्यटक 71,27,287, विदेशी पर्यटक 9,37,113. 2020 वर्स 24,71,533 देशी पर्यटक, 3,193 विदेशी पर्यटक. 2021 33,08,089 देशी पर्यटक जाल्यार 22,128 विदेशी पर्यटक. 2022 वर्सान 7,18,985 देशी पर्यटक जाल्यार विदेशी पर्यटक 1,69,005. 2023 वर्सा 81,75,460 देशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक 4,52,702. 2024 म्हणल्यार जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 69,24,938 देशी पर्यटक जाल्यार 2,59,820 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले. गोंयान ह्या वर्सा खुबसो असो आवाज जालो की गोंयान जे पर्यटक आसा ते खूब कमी प्रमाणात गोंयान पावलेले आसात आनीक गोंयचे टुरिजम जे आसा ते खंय तरी धोक्यान आसा असो खुबसो आवाज जालो. पूण हे जेन्ना आंकडे आमी पळयतात जाल्यार हे आंकडे आमकां कितें सांगतात की पोस्ट कोवीड आनी प्री कोवीड हेंचे मदीं जो फरक आमी तुमच्या मुखार मांडलेलो आसा आनी हितून भितर कळटा की जो पोस्ट कोविडान जो फॉरेन टुरिस्ट जो गोंयान येवपाचो आशिल्लो तो खंय ना खंय कमी जाता तो आमकां दिश्टी पडटा. आनीक जो डॉमेस्टीक टुरिस्ट आसा, जो इंडियन टुरिस्ट आसा, तो टुरिस्ट गोंयान प्री कोविडा पेक्षा पोस्ट कोविड गोंयान तेजी संख्या वाडलेली आसा. आतां हेजो परिणाम टुरिजम इंडस्ट्रीन असो जाता की जे भायल्यान जे फॉरेन टुरिस्ट आसतात, जे क्वॉलिटी टुरिस्ट आमी जेका म्हणटात, ते क्वॉलिटी टुरिस्ट कमी जाल्ले कारणान जे मोठे मोठे जे उद्योग असतात, मोठे मोठे जे हॉटेल्स असतात, तितून बिझनेस ऑब्वियसली कमी जाता. आनीक त्याच बरोबर जेन्ना डॉमेस्टीक टुरिस्ट जेन्ना गोंयान येतात जाल्यार डॉमेस्टीक टुरिस्टांची क्वॉलिटी कशी आसता तेजेर डिपेंड आसता. कित्याक काही टुरिस्ट जे गोंयान येतात ते टुरिस्ट आपले गाडयांनीच रावतात, भायले भायर खंय जागा मेळटा थंय रावन ते जेवतात, रांदून जेवतात. सो असले आमी खूब कडेन चित्र पळयल्ले आसात. जाल्यार हे सगळे पळोवन जो गोंयचे टुरिजमाचो जो फुडार आसा तो खंयचे दिशेन वयता हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून.